मडगाव शहरात सध्या कोयराची समस्या उप्रासल्या। राज्यातली ए श्रेणी प्राप्त जाल्ली नगरपालिका असून लेगीत कोयराची समस्या मडगाव पालिकेक सुटावी करपाक जमना ही धक्कोदायक गजाल जावन आसा अशी खंत आदलो नगरसेवक केतन कुडतरकारान उक्तायली। सोनसड्यावेल्या कोयराच्यो राशी दिसान दीस वाडत आसा अशें ताचें म्हणणें। सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या नावार कितें करता, सगळ्यांक फटयल्या भशेन फटयता। कित्याक आमी वॉर्डान क्लिनिंग करता, आमकां वॉर्डान लेबर घालतात, वॉर्डांतल्यान आमी तातूंत तरेकवार प्रकारचे म्हणजे पानां म्हणनाका, ग्रास म्हणनाका, विविध प्रकारचे आमकां कितें कितें थंय मेळटा की निवळ करता। आतां ते निवळ करतकीर ते म्हणटा आमकां व्हरपाक उडोवपाक मेळना, कित्याक सोनसड्यार म्हणटा तो आमकां सांगला की बंद करा म्हणून, थंय हायकोर्ट मॉनिटर करता म्हणटा, जावं आनी कितें सांगता म्हणटा, अशी आमकां विविध प्रकारची कारणां सांगता। हीच कारणां आमकां ते पयलीं सांगताले, म्हणून हांवें मिनिस्टराक स्पेसिफीक विचारिल्लें की जर तूं सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो जाल्यार सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट इतलेंच करप हें तुका लागता काय ह्यो बाकी सगळ्यो गोश्टी तुमकां येता काय म्हणून। फक्त डोर टू डोर गार्बेज व्हेलो आनी डोर टू डोर गार्बेज व्हरून थंय खंय तरी डंप मारलो, ताजो आतां तुमी हांगा पळयलां आसतलें, आतां म्युनिसिपालिटी फाटल्यान थंय कितलो डंप आसा, असो तरेकवार कडेन डंप दिश्टी पडटा। तरेकवार कडेन सेग्रिगेटींग सारकें जायना। सेग्रिगेटींग म्हणूनय एक प्रोसेस आसा तो, कळ्ळें तुमकां। वो हें सगळें जें पळय आसा हें केन्ना जावप, हातून चेअरपर्सन जो आमी हाका निवडून दिता तो हे सिरियस आसा काय? कोयराचो विरो लावपाक जमना म्हणून सोनसड्याच्या कोयराक पालिकेचेच कर्मचारी उजो लायतात असो आरोप प्रो मास्करेन हांणी केला। कोर्टा वचून कोर्टा डायरेक्शनान सगळें काम करपाक लायलें, तेरे पूण ते आजून सुद्दां कांय मतीन घेयना। व्हेरी लेटली आमी थिंगा एक पेटिशन देखून घातलो, आय मीन हेका म्युनिसिपालिटीक एक पेटिशन घातलें, म्हणजे थिंग जें सोंसड्यात चलता ते वेवस्थीत कांय चलना, थिंगा बरे भाशेन कांय चलना, ऑल मिसमॅनेजमेंट। आनी हितून सगळे राजकारण समज चोवपाक वचत जाल्यार somebody is making money out of all these things. There is a lot of corruption that is happening. Basic जो फॅसिलिटी जो लोकांक प्रोवाइड करपाक जाय, मॅनेजमेंट ऑफ दीस ड्राय वेस्ट, कित्याक वेट वेस्ट जो पडो कितें आहा तो सगळो काकोरो वयता। 17 टन्स अप्रॉक्सिमेटली डेली ड्राय वेस्ट कलेक्शन जाता, आउट ऑफ विच 10 टन्स इज सेंट टू काकोरा। जे 60 टन्स डेली मॅनेज करपाक म्युनिसिपालिटी, एक क्लास म्युनिसिपालिटी को जायना समज जाल्यार हे राजकारण तेणी सोडून वचपाचें आनी रिइलेक्शन करून दुसऱ्या मनशांक हाडून हें दुसऱ्या हातीक दिवपाक पडटा म्हाका। दिस इज ऑल करप्शन विच इज हॅपनिंग इन द म्युनिसिपालिटी, इन द मडगांव म्युनिसिपालिटी। एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन थिंगा फायर फायटींग मशिनरी आसपाक जाय आसली। उज कसो पेटपाक शकतलो जेन्ना फायर फायटींग मशिनरी, जेन्ना एफिडेवीट दिता कोर्टाक, हायकोर्टाक की फायर फायटींग थिंगा मशिनरी आहा म्हणून, and firefighting machinery का यूजार जायना, it means to say then it's deliberately being done. It's deliberately done so that जे पण ताका मिसमॅनेज जालो कडेन ताका सारकें करपाक जायना, ते उज गायला आनी काबार करून येयला। This is environmental hazard today if you go to see. It looks like that this is all being deliberately done to hoodwink people because they can't manage it anymore. They should raise their hand and they have to say that this they cannot no more manage this stuff. गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।